Karismak A11. Defato amsorum, tu caboso cavondo quieta. Defato amso shevot, jivitu cabeton dita. Devato amsorum, tu caboso cavondo quieta. Devato amso shivot, jivitu cabeton lita. Baba mutagat Vondon moy mahsasna, Baba putakatmya. Vondon moy mahsasna. बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो भोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हणून आयज गोंयचे इगर्ज ब्लेसड रुडॉल्फ आत्मविवाह आनी ताचे बरोबरच्यो आमचो उगडास करता. रोख साक्षी जावन जिवितांतल्यान तांणी जेजूक साक्षी दिली. आपल्या वावरांतल्यान आनी आपल्या रोगोत वारोवन साक्षी दिली. दर एकल्याक जेजू आयज आमकांय उगडास करता. ल्हान ल्हान आमच्या कोन्यांतल्यानी, ल्हान ल्हान आमच्या स्वभावांतल्यानी आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत जावंक आनी तेच बरोबर सांसवाच्या बियां भाशेन वो कुमेराची ओपार सांगून आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत अशें ल्हान वस्तूंतल्यान एक डिफरन्स कशें करून वो दुसऱ्याच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमकां उगडास करता. ह्याच मनान इनेसाची भेट आमी भेटोवया. हेची मिसांत जुजे फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासून आमी मागता स्वासनेक सूख ताका देवान दिवचें म्हणून. तेच बरोबर कादिशा रॉड्रिगीस आपलो जल्म दीस मनयता. ह्या ल्हान भुरग्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशीच हेर दुसरी आपलो वाडदीस मनयता तांकांय देवाची कृपा मागुया. तेच बरोबर आमी मागता सांताना आलेशिना फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताकाय स्वासनेक सूख दी म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओडकून घेवन देवाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां म्हजो न्याव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा पिडेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या बागयोंत रोग साक्षांनी भावार्थां खातीर कश्ट सोंसून आनी मोरा पर्यंत भावार्थान तीर रावून संवसाराचेर जैत व्हेलें. त्या दिसाचो आमी भोगतीन उगडास करता. तांचें जैत संतोशान समारंभून तांची देख घेवन भावार्थान तीर रावूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन.
जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडोय नाका. सर्वेस्परान सांगलोले पोरमोणे हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावट सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्रातीस नदीशी वच आनी तूंय एका कडपाच्या कोणकुलांत तो लिपोय. सर्वेस्परान सांगलोले पोरमोणे हांव गेलो आनी युफ्रातीस नदीशी हांवें तो लिपोयलो. जायत्या दिसान उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रातीस नदीशी वच आनी तूंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटा रुमाल घे. म्हणटोच हांव युफ्रातीस नदीशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपोयलोलो त्या जाग्यावेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वादऱ्यो जाल्ल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्परान अशें सांगलें, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या गोरवाच्यो वादऱ्यो कोत्तलो. म्हजी उतरां आयकोचे सुवातेर ही नोश्टी पोरजां आपल्या दारूण काळजान चलता. पोरक्या देवाचो पाटलाव करून तांची सेवा करतात आनी तांकां बोजतात. तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाला पोरी जातोली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकून उरता, तशेंच जुदाचे आख्खे घोराणें म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. हे पोरी ती म्हजी पोरजां, म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावंक पावतली आसली, पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यांत त्या कोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जोल्म दिल्ल्या त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब, तुमकां जोल्म दिल्ल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोळ तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलो. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोप्यांची सोनसोत, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असली भुरगीं ती. जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय तांकां देव करूं, म्हजी आडावट तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून पोरसां न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आदावत पेटयतलो. निर्बुद्याच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चडयतलो. जबाब, तुमकां जोल्म दिल्ल्या त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार,
सर्वेस्पराक जोय जोय. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सांसवाच्या बियां सारकें सर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें कोरेंच सगल्या बियांवून ल्हान पूण वाडटोच सगल्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या कांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनी एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी तें 3 मापान पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजून वपारींनी सगल्यो ह्यो वस्तू परचेक सांगल्यो आनी वपारी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारींनी उलयतलो संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वा कारणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक दीस एक कॉन्फरन्स आसलें आनी ह्या कॉन्फरन्साक जायते क्रिस्ती जोमे एकठांय जाल्ले. न्हयच फकत कातोल्क पूण क्रिस्ती जोमे. थंय कातोल्क आसले आनी बिलिवर्स, प्रोटेस्टंट आनी हेर दुसरे जोमे एकठांय जाल्ले. आनी कशे भाशेन धर्मा बाबतीन परगट करता, कशे भाशेन इवेंजलायजेशन करता ताचेर भासाभास जाताली. कोण म्हणूंक लागलो, आमी टीव्हीचेर सांगता, चित्रां दाखयता आनी टीव्हीचेर प्रोग्राम घालून लोकांक एके भाशेन कवेर करूंक ओ इवेंजलायजेशन करपाक सांगता. कोण म्हणूंक लागलो आपूण रेडिओचेर घालता. कोण सांगूंक लागले आमी CD पाठोवन दिता. कोण म्हणूंक लागले आपूण सेशनां कशीं करून बायबलाचेर. वो कोण म्हणूंक लागले ओत्मीक पुस्तकां आमी पाठोवन. आनी तेन्ना एकलें चेडूं थंय आसलें तें जें आफ्रिकाचें, ताणें अशें म्हटलें, जेन्ना आमच्या वाड्याचेर वो आमच्या गांवांत आमी वो खंयच्याय गांवांत हो गांव तयार जालो उपरांत आमी कांय असले टीव्हीचेर, पत्रांचेर वो तसलें पाठयना, पूण एक देखी वत घोराबो आमी थंय त्या गांवांत पाठोवन दिता आनी ती थंय रावता. आनी ती न्हयच फकत आपल्या उतरांनी पूण आपले चालीन त्या लोकां मदें भोंवतूच हो लोक तांकां पळयता आनी थंय बदलता. हो ही एक फामील जावन आसा दुसऱ्या फामिलीक एके भाशेन जेजू सोशी हाडटा. बाबडीनो, आयज सांसवाची बियां सारकी आनी आमटें इश्ट हो कुमेर हाची खबर जेजू करून दर एकल्याक आमकां आमी हें सांसवाचें बी कशें जावंक, आमी हें आमटें कशें जावंक मागता आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांक ही खबर पावंक. जेजू आपुणूच हे भाशेन सांसवाच्या बियां भाशेन आनी आमट्या भाशेन जालो. ताचें उतर एक फावटी हेंच उतर सगल्यांक एक संदेश दितालो. तो म्हणटालो, तुजीं पातकां बोगशिलीं, उठ आनी चल. पातकी वस्तूरेक म्हणटा तो, तुजें पातक बोगसलें, तुका आनीक पातक करिनाका. उतरानूच ताच्या बोगसण्याचो संदेश सगल्यांक पावलो. हो ताचे चालीन ताणें म्हटलें, हांव तुमचे पांय धुता तशें तुमी दुसऱ्यांचेय पांय धुवंक जाय. ही सेवेचें मोन जेजून दाखयलें. हे सेवा आपल्या कोरण्यांतल्यान सगल्यांक पावयली. बाबडीनो, आयज सांसवाचें बी आनी आमटें जेजू दर एकल्याक आमकां जावंक आपयता. घडये आमचें एकूच उतर, कोणाचो दीस आयज बरो करता जायत. एक गूड मॉर्निंग जायत घडये तें, वो एक फोन कॉल जायत तो, वो घडये आयज एकूच ल्हान दयाक कोरणी आमची, पूण ते कोरणेक लागून दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेंपण येता. म्हणटच आयज जेजू आमकां म्हणटा तें सांसवाच्या बियां भाशेन आनी आमट्या भाशेन आमी जावंक गरज. कशे भाशेन आमच्यांनी
हें सांसवाचें बी आमटे जावं येता. ती एक फामील, एकूच फामील आख्खो गांव एके भाशेन जेजू सोशी हाडटा आफ्रिकाच्या देसांनी. तसलेच आमकां जेजू आयज आमकां पाठयता. तूं सांसवाचें बी तें, तूं तें आमटें. कसलो आमचो प्रभाव जायत, बरो आमच्या उतरां वरवीं वो वायट. हें सांसवाचें बी इल्लेशेपणी झाड जातच आनीक जायतीं सांसवाचीं बियां ताका जाता. तेच भाशेन आमची धाकटुली कोण्णी बरी जायत आनी जायत्या जाणांच्या जिविताचेर घडये प्रभाव पडून तांचीं उतरां, तांच्योय कोण्ण्यो बऱ्यो जायत. मागया जेजू लागीं दर एकल्याक आमकां असलें सांसवाचें बी, असलें आमटें कर म्हण. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवाली निलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा पिणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षांनी उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दयेन मानून घे आनी ती भावार्थान तुजें नांव उचारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुडॉल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांनी तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे वसकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्यानी सासणेक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसोळें मेडच्याक तुमचे पासवात आनी समेस्त मनशां पासवात ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदगार दिवन बावळजाचो गट परगटुया. सोमया जेजू आमी ओंडोकाता आनी कालसितलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत चोवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. भशेन आमी मागता जुझे फेर्नांदीस हाच्या आत्म्याची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभ केल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन धर्मदूत आनी सर्वकाट तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकें येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक वशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. सर्वबलिश्ट आणि बहुमोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रोग साक्षान उद्देशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनांची घोटाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे घोटायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशांचे सडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायनाचो अंक F22 आमी दुसरो श्लोक गायतलो. जावं दीस वेगळो, जावं धर्म दुसरो, जावं जात खंयची, जावं कात कसली, शिमो उतरून दिरान वचूंक वातपा वार्ताची पोरसाळो. सर्वेस्पोरा देवा देवा मोशा कृपेचो आदार दिवन तुजो धर्म पोरगो घोटणार कोर म्हाका. तुजो धर्म पोरगो घोटणार कोर म्हाका.